हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आता न्ही सकाळची जाल्या 11:15 सुमार. सकाळची न्ही दनपार जाली आणि सकाळ फुडें उठले की ना टायम कसो वयता कळत ना. आणि मेन म्हळ्यार ह्या दिसा कितें जाता ना, सकाळ फुडें उठपाच्या टायमार न्ही 6-6:30 बी असो बरो पावस पडटा. आन्यान उठपाकच दिसना. पावस बरो पडलो की न्हिदोन रावो अशें दिसता न्ही, आनी उठपाकच दिसना. मेन म्हटल्यार जबरदस्तीली उठले की ना मागीर कामाय बी जबरदस्तीली जाता. आनी सकाळ फुडें उठून सगळीं कामां बिमां करता म्हळ्यार इतलो टायम तर जाताच नॉर्मल असो. आतां सकाळ फुडें उठप, घरातलें क्लिनींग मिनींग आसता तें सगळें करपाक जाय. ब्रेकफास्ट करपाचो, ब्रेकफास्ट रेडी कर, तें मागीर आयदनां धुव, हें तें किचन क्लीन कर, न्हावप धुवप, देवाचें सगळें करता म्हळ्यार इतलो टायम जाताच. आनी देवाचें म्हटल्यार म्हागेलें व्हडलेशें अशें कांय कॉन्ट्रिब्युशन आसना म्हळ्यार देवाची पुजा बिजा करपाक. हो सकाळ फुडें उठून आपली फुलां बिलां काडून देवाची पुजा करप, निवळ करप, तें सगळें तेजें डेलीचें काम. सकाळ फुडें उठचें उठून तें काम आसता तेजे पयलीं. सो तें सगळें तो करता, देवाची पुजा करप, क्लिनींग करप, तें सगळें. हांव फक्त मागीर न्हावून बिवून जालें की ना देवाक पांय पडपाचें, उजवात लावपाचें, तितलेंच म्हाजें अशें. आनी आतां इतलें सगळें करता म्हटल्यार टायम 11:30 जाले. आनी आयज सकाळी सकाळ फुडें उठला आनी हो म्हाका म्हणपा लागलो पावस बरो पडटालो न्ही, आपल्या इडली जाय म्हणपाक लागलो. इडली आनी चटणी ब्रेकफास्टार. तर प्रिमिक्साचें एक पॅकेट आशिल्लें, तर सकाळ फुडें इडली केली. आनी इडल्यांचो वावर म्हळ्यार तुमकां खबर आसा. जर तर प्री प्लॅन असलें न्ही, जाल्यार सकाळ फुडें उठले त्या बरोबर तें बॅटर रेडी करून मातशें फुगपाक दवरता बी म्हळ्यार ओके जाता. सगळें करून जातकीर च्या करपाक वचपाच्या टायमार हो इडली जाय म्हणपाक लागला. मागीर तें प्रिमिक्स मातशें फुगो घाल, मागीर तें इडली स्टीम कर 20 मिनटां, मागीर ती थंड जावन एक 10-15 मिनटां दवर. म्हळ्यार ब्रेकफास्टाकूय मेन म्हळ्यार आयज लेट जालो आमकां. 9:15 सुमार 9:15 सुमार च्या पिले आमी आयज. तें सगळें करता म्हळ्यार लेट जालो. आनी मागीर न्हावन धुवन ही जी रेगुलर कामां आसता पळय ती सगळीं कामां. आनी आतां जालो टायम जेवणाचो, रांदपाची तयारी. आतां आयज नुस्त्याचें जेवण. नुस्तें कांय घेवना म्हटल्यार नुस्तें ह्या दिसा कांय मेळत ना, येयत ना घरा कडेन. आनी मार्केटान गेल्यार बीन तर तोच प्रॉब्लम, नुस्त्याक कांय अशें सारकें मेळत ना. ताल्ले, तिसऱ्यो, तेच पयर तुमकां सांगलें पळय, ताल्ले घेतले आनी सुंगटां घेतल्या म्हणटा तेचे पयलीं वेगळ्यो आनी तिसऱ्यो घेतलेल्यो. आनी बरें लागना नुस्तें, मात सुद्दां बरें लागना. कशें खावप म्हणून बी कळना. हुमण केलें नुस्त्याचें जाल्यार ताका बी टेस्ट येना. सो आयज म्हटल्यार एका नाका नुस्तें बी घेवपाक. सुकें नुस्तें आसा न्ही तेजें हुमण करया म्हटलें. तर सुकी सुंगटां आसा तेजें हुमण करून घेता आयज. करून घेता म्हटल्यार सुकी सुंगटां आसा तेजें हुमण करता आयज. नुस्तें कांय घेवना, सुकें सुंगटाचें हुमण आनी शीत आनी पोवया. आनी मागीर कितें तोंडाक तांतयां बी कितें उकडुपाचें जावं कितें पोवया, तें मागीरचो. सद्याक म्हटलें सुंगटाचें हुमण जें आसा पळय, सुकें सुंगटाचें हुमण तें करया म्हणून. खूब टायम जालो सुकें सुंगटाचें हुमण करूच नाशिल्लें. हो न्ही मातशें सुकें नुस्त्याचें अशें हुमण बिमण म्हळ्यार मातसो तोंड वांकडें करता. बट खाता अशें आतां ऑप्शन ना न्ही. आतां नुस्तें मेळटा जावन अशें करता अशें ना. नुस्तें बी मेळना सारकें, आनीक तें मेळटा तेंकां बी कांय टेस्ट आसना. सुकें नुस्त्याचें हुमण केल्यार तरी मातसो टेस्ट येता हुमणाक. तें जितें नुस्तें घालून तर मात्तो बी टेस्ट येना. अशें म्हणून म्हटलें आयज सुकें नुस्त्याचेंच हुमण करया अशें म्हणून. तर पयलीं चिंतलेलें बांगड्याचें करया म्हणून, पण म्हाका यादूच ना बांगडे सोंपले म्हणून. बांगडे घेवकूच ना, म्हळ्यार मोठे बांगडे मेळत ना, बारीक बांगडे. सो तेंचें हुमण बी बरें जायना न्हू. मागीर म्हटलें चल सुंगटाचें हुमण करया म्हणून. तर आतां सुंगटाचें हुमण करता. आनी तुमकांय बी दाखयता की हांव कशें करता तें सुकें सुंगटाचें हुमण इन शॉर्टकट वे, म्हळ्यार एक झटपट अशी तुमकां रेसिपी दाखयता. जेन्ना पळय लास्ट टायम हांवें सुंगटां घेतलेलीं पळय न्ही, सुकें नुस्तें घेतलें तेन्ना म्हाका विचारलेलें कोणें तरी, तूं कशें करता सुकें नुस्त्याचें हुमण का म्हणून. हेजें नुस्त्याचें न्ही, सुकें सुंगटाचें हुमण कशें करता काय म्हणून विचारलेलें, कमेंट केल्लो कोणें म्हाका. तर तेन्ना हांवें ताका सांगलें, बट आतां म्हळ्यार चल दाखोवया. तेणें बी तेन्ना विचारलेलें न्ही, सो तेच्या वांगडा तुमकांय बी दाखोवया म्हटली रेसिपी. कांय ना व्हडलें, जशें आमी नॉर्मल सुंगटाचें हुमण बी करता पळय तशेंच. स्टील तुमकां एकदां दाखयता की हांव कशें करता तें. चलात या भितर दाखयता तुमकां सुकें सुंगटाचें हुमण हांव कशें करता तें. पयलीं म्हळ्यार हांगचें सगळें स्टुडियो म्हाजो पयलीं बंद करता, सगळें लायट्यो बिट्यो, आनी किचनान ह्यान दाखयता तुमकां. चलात तर पळोवन घेया साहित्य जें हांवें काडून दवरलां पळय न्हू तें. तर सुंगटाच्या हुमणाक, सुकें सुंगटाच्या हुमणाक सुकी सुंगटां ही लागतलीच. तेज्या पयलीं न्ही आमी मिरसांग जी आसा पळय न्ही ती पयलीं लावन घेवया. तर सगळ्यात पयलीं हांवें हांगासर घेतल्या सय, एक वळ्याची म्हळ्यारच अर्द नाल्ल जो आसा पळय सय घेतल्या. थोडोसो हळदीचो पावडर अर्दे चमच्याहून मातसो कमी. ही ड्राय कोरियंडर
सुकी कोथमीर आमची, मागीर हांगासर रेड चिली पावडर घेतला जो मार्केटान अवेलेबल आसता पळय न्हू तो, आनीक हांगासर हांवें सुक्या मिरसांगेचो पावडर जो गांवठी आमचे मिरसांगे आसता पळय तेचो पावडर करून हांव वापरता, तर तो घेतला. तुमचे कडेन जर ना न्ही पावडर तुमी अख्खे मिरसांगे बी घातल्यार जाता, जावं तुमी इफ सपोज डेली युजाक सुके मिरसांगे वापरता न्ही जाल्यार त्यो बीन घातल्यार जाता. हांव कितें करता डायरेक्ट न्ही पावडर करूनच दवरता, वाटपाक बऱ्याक पडटा न्ही, इजी जाता, मातशें मिरसांग बी वांटून बेगीन जाता ताका लागून. तर हो मिरसांगेचो पिठो घेतला हांवें 2 चमचे सुमार. अशें कंपल्सरी ना की तुमी दोनीय घेवपाक जाय म्हणून. ताच्या नंतर हांगासर वट्टा सोलां जावं अटंबा सोलां, नेक्स्ट तोराची सोलां. तुमी ही दोनी स्कीप करून डायरेक्ट आमटाण बी घातल्यार जाता, कांय प्रॉब्लम ना. हांगा घेतला हांवें अर्दो कांदो, बारीक कांदो जो आसा पळय ताजो अर्दो कुडको घेतला वांटपा खातीर. तर हे सगळें न्ही आमी आतां मिक्सरान घालून बारीक अशें न्ही वांटून घेवया, फायन अशी पेस्ट करून. तर सगळें मिक्सरान घातलें की ना थोडेंशें उदक घालून न्ही आतां ही हांव बारीक अशी वांटून घेता, एकदम फायन अशी न्ही हेजी आमकां आतां पेस्ट करून घेवपाक जाय. मिरसांग वांटून जाता म्हटल्यार न्ही सुंगटां जी आसा पळय न्हू ती आमी फुगोवंक घालून घेवया. तर ही न्ही हांगासर सुकी सुंगटां हांवें निवळ करून घेतल्या. निवळ म्हटल्यार कितें जाणा, तेंची न्ही तकली आसता पळय न्ही गोवटी ती काडून घेतल्या. आमी ताका बोडका म्हणटा, बोडूक जे आसा पळय मुखाल्ले ते काडून घेतला. फाटली शेपडी जी आसा पळय न्हू ती मोडून घेवपाची. सगळी सुंगटां जी आसा पळय अशीच निवळ करून घेवपाची. आनी इफ सपोज ताका फुडल्यान जर अशें सूत बीन आसा न्ही जाल्यार ते काडून घेवपाचें. अशा रितीन ही सगळी सुंगटां जी आसा पळय न्हू ती निवळ करून घेतल्या हांवें हांगासर. आनी आयज सुंगटाचें हुमण जें हांव थोडेंशें करता, चड करना. हो न्ही बेजारता सुकें नुस्त्याचें हुमण बी, मागीर तितलें अशें आवडीन खायना ताका थोडेंशें करता. तर ही इतली सुंगटां हांवें घेतल्या आयदनान. पळोवपाक तुमकां खूब कमी दिसता पण आसात ती पळय ना, तुमी मागीर म्हणचे सामकेंच कमी घेतला अशें म्हणून. तर ही न्ही आमी आतां 1-2दा उदकान बरी धुवन घेवया. तर ही पळयात हांगासर सुंगटां न्ही हांवें बरी धुवन घेतली. आतां न्ही हितून आमी थोडेंशें उदक घालून न्ही सुंगटां फुगपाक घालून दवरुया. तर ही सुंगटां जी आसा पळय ती अशीच न्ही काडून सायडीन दवरता. जेन्ना म्हळ्यार मिरसांग बारीक जाता पळय न्ही म्हाजी तेदो म्हटल्यार न्ही ही सुंगटां अशीच हांव सायडीन काडून दवरता. तुमी जाय जाल्यार एक 5-10 मिनटां सुद्दां दवरल्यार जाता. अशें ना खूब टायम दवरपाक जाय असो, मातशी न्ही सुंगटां मोव पडपाक जाय, ताका लागून ही मातशी उदकान घालून दवरपाची. तर ही पळयात हांगासर मिरसांग जी आसा पळय न्हू ती म्हाजी वांटून जाल्ली आसा. तर बारीक अशी मिरसांग हांवें हांगा वांटून घेतल्या. आतां गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती ऑन करून घेवया. गॅसाची फ्लेम ऑन केल्या उपरांत न्ही सगळ्यात पयलीं आमी हितून बारीक चिरलेलो कांदो आनी एक ग्रीन चिली घालून घेवया. कांदो जो आसा पळय न्हू हांगासर हांवें अर्दो घातला, म्हळ्यार अर्दो कांदो न्ही हांवें वांटपाक घातलेलो आनी उरलेलो अर्दो कांदो जो आसा पळय न्हू तो हांवें आतां हुमणाक शिजपाक घालून घेतला. आनी नेक्स्ट न्ही हांव हांगासर बटाट जो आसा पळय न्हू तो घालून घेता. बटाट घातलो की ना हुमण जें आसा पळय तें मातशें बरें टेस्टी कशें जाता. सो ताका लागून हांव हांगासर बारीक अशें कट करून घेतलेले बटाट घालता. मातशें बारीक केले की ना शिजपाक बरें जाता, मोठे केले की शिजपाक टायम लागता न्ही ताका लागून. आनी त्याच्याच वांगडा हांगासर सुकी सुंगटां जी आसा पळय न्हू ती बी घालून घेवया, जी आमी फुगपाक घातलेली पळय ती. उदक घालप ना, फक्त सुंगटां जी आसा पळय न्हू तीच घालपाची. तर हे न्ही हांगासर आमी आतां बरें मिक्स करून घेवया आनी मिडियम फ्लेमीचेर न्ही हें आमी आतां शिजोवन घेवया. बटाट आनी सुंगटां न्ही बरें शिज मेरेन आमकां हें आतां शिजोवन घेवपाक जाय. एक 7 ते 8 मिनटां लागतली हें सगळें शिजपाक. तर हेका न्ही बरो खतखतो काडून हें आमी आतां पयलीं शिजोवन घेवया. तर हें पळयात हांगासर तुमी पळोवपाक शकता हुमण जें आसा पळय आमचें तें बरें शिजलां. बटाट बी हांगासर सामकें एकदम अशें शिजोवन रेडी आसा. तर आतां न्ही आमी हितून थोडेंशें मीठ घालून घेवया. हें हांव हांगासर थोडें मीठ घालता, मिक्स करून घेवया. तेच्याच वांगडा न्ही हांव हांगासर ही 2 भिंडाची सोलां घालून घेता. तुमी न्ही तुमचे कडेन सपोज तन्ने तोर जावं बिमलां बी कितें आसा न्ही जाल्यार ती बीन घातल्यार जाता. म्हाजे कडेन सद्याक हांगा तन्ने तोर ना आनी बिमलाय बी ना, ताका लागून हांवें सोलां घालून घेतल्या भिंडाची. पळय ही अशी. तर आतां भिंडाची सोलां घालून 1-2 मिनटां आमी हेका खतखतो काडून घेवया. तर हें पळयात आमचें सुंगटाचें हुमण जें आसा पळय न्हू
ते एकदम रेडी जाल्लें आसा आनी वास तुमकां सांगता इतलो बरो सुटला ना म्हणल्यार जिते सुंगटाच्या हुमणाक बी कसो सुट्टा तेज्याहून बरो वास सुटला. तर बरो वास येता, तोंडाक रूच आयली. पण अजून जेवपाचो टायम जालो ना, ताका लागून हें धापून गॅस बंद करून एक 5 मिनटां खातीर अशेंच दवरया आनी मागीर जेवता तेन्ना न्ही टेस्ट करून पळोवया. म्हणजे बाकीचें जेवण बी सगळें जाल्लें आसा, शीत नुस्त्याचें हुमण आनी पयर रातचें न्ही चिकन केल्लें बुधवार दिसा, आयज शुक्रार. तें चिकन थोडेंशें उरलेलें तें गरम करून घेतलां. हेका लागून म्हाका नाका आनी म्हाका सांसव आसा तें गरम करून खातलें. तें जालें, जेवण सगळें रेडी आसा. आतां थोडीशीं आयदनां आसा ती धुवन काडटा आनी मागीर जालें काम. तर ह्या हांगासर सुंगटाचें हुमण जेवपी हांव. तर जेवण न्ही वाडलां, टायम व्हडलो कांय जालें ना, सारकें 1 जालां. जेवण बेगीन जाल्लें न्ही, मागीर तें थंड जाता अशें म्हणून आमी बेगीन जेवन घेता. तर सुंगटाचें हुमण वासारूच कळटा बरें जालां म्हणून. वास बरो येता न्ही रे, बरें जालां. टेस्ट करान सांग अशेंच. मस्त जितू सुंगटापासून जायना, किती बरं जाता. वासय बरो येतालो उदक. तर आमी जेवन घेता, आमचें रिचार्ज सोंपपा आयलें. तर जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. गुड इवनिंग. सांजची न्ही आतां 5:45 सुमार जाल्यार आनी आमी रेडी जावन वता बेश्टेच एक 5-1 अशें. अशें ना की ओमकेच कडेन वता अशें म्हणून ना. अशें म्हटलें घरा कडेन आसा न्ही हांव, तर म्हटलें अशेंच मातशें भायर सरया, खंय एक बारीकशी पासय मारून येवया अशें म्हणून. एक्चुली दनपारां चिंतलेलें की सांजची मातशी अशी भायर सरया, खंय वचून येवया म्हणून. पावस बी बरो पडटा न्ही असं म्हणून. बट पावसूच ना आयज. सकाळीं मातसो पडलेलो तितलो, तेच्या नंतर पावस पडलोच ना. आनी एवरी टायम न्ही पावसाक बी अशें जाता, जेन्ना जेन्ना आमी खंय अशें वचपाक भायर सरता पळय न्ही, पावसा दिसांनी बी बरो पावस पडटा खंय या अशें म्हणून. आनी जेन्ना आमी प्लॅन करून भायर सरता पळय न्हू, तेन्ना पावसूच पडना. प्लॅन करता म्हणल्यार बी पावस आसता, रेडी बिडी जाता, मागीर पावसूच वयता खंय. आमी खूब फावटी अशें जालां न्ही रे आमच्या वांगडा. मुर्डेश्वर बी गेला त्या दिसान फुल्ल दीस एक पावसा थेंबना आनी रातचो घरा कडेन येयलो की असलो पावस जाणा. मागीर आनी पीक कसो जाता, अशी आयज वचप न्ही आशिल्लें, फाल्यां वचप आशिल्लें अशें म्हणून. तर आतां आमी दनपारां प्लॅन केल्लो, बट पावस तर ना. तर म्हटलं प्लॅन केलो की ना मागीर अशें जाता न्ही, अरे वचपा आशिल्लें वचपा ना, मागीर मनाक एक हेच जाता. अशें म्हणून म्हटलें चल पावस पडो ना पडो या म्हणून. पळोवया पावस पडटा जाल्यार सगळे हत्यार बी घेवन भायर सरल्या, 2 रेनकोट आनी सत्री पित्री घेवन. कपडे म्हाजे हांगासर फाटल्यान सुकत ना अशें दिसता न्ही, स्टँडाक हार घातलो असो फुलांचो. तर रेडी जाली आमी, घर दार लॉक केलें मरे. वता आमी, पळोवया खंय पावता ती. जे कडेन खंय पावतली तुमकां तर कळटलेंच न्ही. अजून कांय अशें डिसायडेड ना की ओमके कडेन या अशें म्हणून. पळोवया खंय पावता ती पावली. पळय हांव बी हांगासर रेडी जाला. चल घे रे हांव गेट घालता. हेल्मेट काडटा, हेल्मेट काड आनी भितर घाल, गेट घालता. आनी हे पळय आमचे माऊ बसला. आता वतले ते, टायम जालो तेजो. पावसाचें कांयच लक्षण ना मातशें सुद्दां. कितें कोण येयले खंय गाडयांक पळोवया. मुयो गाडयांक कशें मुयो येयले तर रे, खंय रे? हुमलें. शी एक्चुली न्ही पावसाचें आयज कांयच लक्षण ना मातशें सुद्दां. वयर पळयात कितलें निव्वळ आहा तें चारूय सायडीच्यान. दनपारां बी मातशें वत आशिल्लें, बट ना पडचो पावस. कितलो उजवाड आसा पळय सगळ्या सायडीच्यान. पळोवया. गाडया सगळ्यो मुयो म्हटल्यार ते हुमले न्ही ते तांबडेले, ते ताती घालपाक गेल्ले दिसता. किद्याक अशें लागून आशिल्लें, जस्ट भितर आशिल्लें. ते आतां थंडसायेक जागो सोदता. तर चल या पळोवया खंय पावता ती. खंयच काय प्लॅन करनासतना कांय नासतना फायनली आमी आमच्या ऑल टायम फेवरेट जाग्यार पावले. पळय हो मनीस
अशें म्हणटा म्हाका खंय वचपा जाय, खंय या खंय या खंय या म्हणटा आनी मागीर लास्ट हांगाच घेवन येता. आनी तेकाय बी बाबड्यांक जागे खबर ना हा. आतां म्हाका तरी खबर ना म्हणल्यार जाता की हांव आतांच लग्न जावन पावलां म्हणून हांगा. आतां हेकाय बी खबर ना म्हणल्यार आनी कितें खबर आसलें का मागीर कित्याक वरना तर खबर आसून बी वरना म्हणल्यार आनी कितें लज. तर आसा बिचार बीन लोक आसा बट उदका वचपा दिना लोक वॉकिंग बी करता. तर आमी बी मातशें वचून एक पासय मारून येता. भुरगीं खेळटा एन्जॉय करता पावस नानी. चल रे चलो अम्ब्रेला घेतल्या. अकस्मात पावस येयलो जाल्यार ह्या सायडीन मातसो काळोख कसो दिसता न्ही, ह्या सायडीन चडच तेका लागून. चलो चलो चलो. मस्त व्ह्यू पळय कॅमेरांतल्यान काय बरें दिसता पळय. सॉलिड दिसता न्ही. तर उदक पळयात कितले वयर येयले ते. लोक आनी उदकां बंद केला एक्चुली, रेड फ्लॅग बी लायल्या बट लोक आयकपाक कितें तर. मागे मोबायल उडयलो जालें केलें कल्ल्याण. रेंव गेली भितर. सो आनी हे ढग पळयात कितले फास्ट वता ते ब्लॅक कलर. आमी सत्री बी घेवन आनी रेनकोट बीन आसा बायकान. तर या आमी अशें. अरे हांगसर कितें जालें पळय हांगा कितें जालें. यो बेगीन बेगीन यो कितें जालें. डिजास्टर, नॅचरल डिजास्टर. बेगीन यो. हा त्या सायड थंय बीन हे पळय पळय थंय एक कडेन जाला सेम आनी हांगा बीन जाला. कितें सांगता टुरिस्ट गायड कितें सांगता. हा ते उदक अशें येयला पावसाचे सगळे दर्या मेळ्ळा. खेळ बी बायकाचेर कितें जालें. इतलो पावस पडटा म्हणल्यार पावस पडटा इन सेन्स आतां ना बट पावसाचे दीस म्हणल्यार लोक आनीक भायर वेदर जो आसा पळय तो बरो मस्त आसा. फोटोज बी बरे येता. फोटो काड म्हणल्यार 2 फोटो काडले मागीर जाले. आमगेले हितून एकदम फोटो काडपाक हाती घेतले की ना 2च फोटो तेज्या वयर ना. बरें काडप 2च काडप. ते कोण सिद्धीचे मरे पयशे पडटा हांव फोटो काडपाक. तर बसले आमी हांगासर. लोक आसा खूब. लोक बरे बसले आनी उदक न्ही खूब वयर आरते परते मारता. म्हाका पळयत बसल्या कितें बेजार घरा कडेन म्हणून न्ही खूब तेंपान येयल्या बसया म्हटल्यार. सत्री पावस येयलो जाल्यार दी हाड विसरून वयची. तर बसले हांगासर थोडो टायम बसता. सत्री घेवन हांव रेनकोट घेवन ऑब्वियसली आतां पावसा दीस म्हणटा सत्री रेनकोट घेवन भोंवपाकूच जाय. हांव म्हणटा संवसारा सगळी खबरी घेवन भोंवता खंय. तर संवसारा लागले म्हणटकीर संवसारा खबरी घेवन भोंवपाकूच पडना. आनी हांव कितें कुकर गॅस इंडक्शन ओवन तें घेवन येयला कितें सत्री पावसा दिसान सत्री घेवन भोंवपाकूच पडटा न्ही. सो सत्री घेवन येयला. आमी स्पेशली अशें करून पयलीं येयले बिचीर येयले जाल्यार बिश्टे अशें करून पयले सोमते पावस पडलो खंय रावले. तशें खंय बेश्टे ते पावस येयलो रेनकोट म्हणटा घालप ना. वयलो की हेवटेन तेवटेन धांवचे परस सत्री घेवन सुसेगाद हें करपाक मेळटा न्ही. हांव म्हणटा ना पावस येयलो की खंय रावपाचें खंय सायडीन असो. हांगा खंय कितें दिसता शेड जावं कितें आसा त्या वाटेन वचपा जाय पळय थंय फाटल्यान कांय ना. चलात तर बसता आमी थोडो टायम हांगासर आनी मागीर मेळटा. आनी तुमकां मागीर मेळटा. तू मोबाईल हाडलो मरे जीपे करपाक. बरें आसतलें सांग.